Ergan tuka asumia Jesu, hoglap tuka asumia Jesu. Jesu Krista te mogacha bawa băinino. तुमका सर्वांक पास्काचो पवित्र त्रिदुगुम हाका स्वागत करता. आयच्या दिसा आमी नियाळुपीची वाचपां निमाणो ब्रेस्तार संजेचे मीस हाजी वाचपां. आज जेजू युकरिस्त घडता. ह्या जागी दिक्षेचो दीस तशेंच एकामेका मोग करूंक आपोवणिल्लो दीस आनी जेजू सेवेद्वारे मुखेलपणो आमकां दाखयता. तरी वाचपा नियाळच्या पयल्या आमी एक घडीभर मागया. सर्वेस्वर बापा तुका गांवगळाप आनी वाखाण दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा ही वाचपा आमी नियाळता आसतना आमकां सगळींची जाणवाय पवित्रत्म तूं पाठय. पवित्रत्म्याद्वारे ही वाचपां समजूंक आनी ते वाचपा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां करपा दी. सोम्या तुज्या मोगान तूं आमकां बोर, तुज्या पवित्रत्वेच्या सक्तेन तूं आमकां बोर. आज निमाणो ब्रेस्तार आमी सगळ्या संवसारांतल्या ह्या साकां खातीर विशेष मापान मागता. आमकां तुज्या काळजा सारके ह्या साक ह्या संवसारांत तूं फावो कर. आमकां सेवा दिल्ल्या सर ह्या साकां खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आनी मुखारी पवित्र सभा तूं सोलोवन व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, घेवया आज पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. आवाजवर 12 ओळ 1 तावन 8 आणि 11 तावन 14. Exodus chapter 12 verses 1 to 8, 11 to 14. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइशेक आनी आरोनाक म्हळें, ओ म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या सांगी मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची. बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी कांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार बाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भजे सवे तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराचो पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी वेगी तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतेल्यात. हाच्या अंतर्गीत किर्तन 116. आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव फाटी दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. चडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो.
आम्ही अर्गां दिवन सेवताव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर तुज्या साकरणेचो पूत, म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. आम्ही अर्गां दिवन सेवताव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची ओडवीक घातलो. सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. आम्ही अर्गां दिवन सेवताव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. दुसरें वाचप सान पावलून कोरींत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 11:23-26. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. भावां भयणीनो, जें कितें सुमया लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सुमया जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सुमयेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवास्वर 13:1-15. John chapter 13 verses 1 to 15. पास्क परबे आदी जेजू ओ संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारान आसलेल्या आपल्या स्वताणे मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग कर्ण दाखयलो. तांचे सांजेचे जेवण चलतले. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जय म्हणून सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनान येदोळूस घट्ट केल्ले. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगठाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदीकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सुम्या, म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयजय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हणून ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपल्या वयल्या वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव बरोच मेस्त्री आनी सोमी.
हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पाय धुले तर तुमी एकामेकाचे पाय धुयजई. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्यात. हांवें तुमकां एक देख दिल्या. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावा भयणीनो, या निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा 2 मिसां आसतात. एक तेला पवित्र करचे मीस सडावत ते निमाण्या ब्रेस्ताराच्या सकाळी संभ्रमीसय प्रधान देवाळांत म्हणजे कॅथेद्रालांत. पूण गवळी कारणा निमती एकादियेसींत पयल्या ब्रेस्तारा निमाण्या ब्रेस्ताराच्या पयल्या ब्रेस्तारा ते आचरण करतात. सर्व याजक रिलिजियोसां भाऊ भयणी सांगाता मेळोन लोकां सांगाता गोळी बाप हे मिसाचे बलिदान भेटयता आनी ह्याजाक आपणाची बसवणी नवीकरण करतात. मोगाचे भाऊ भयणीनो, आयच्या ह्या संभ्रमांत 3 विशय हांगा आसात. एक आमी पळयता याजाक कोणाचे जेजून आरंभ केल्ले, युकरिस्त ताणें घडोवलो आनी सेवेक ताणें आपोवणें दिल्लें. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर घालची जाल्यार हांगा पास्काच्या जेवणांची नियमां आमी वाचता. कित्याक एक संहारक दूत त्या राती थंय उतर येतलो आनी खंय सकड शेळयेचे रगत पळयतलो, त्या घरची बाचाव जातली. आनी हांगा आमी पळयता ती शेळी कसली जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली. जेजू कसलोच आयब नातलोलो, पातक नातलोलो, दादली आनी एका वर्साची. मोगाचे भाव भयणीनो, ही शेळी प्रतिरूप देवाची शेळी जेजू. कशें ते रगत तांच्या दारवांताक या दारवट्याक तांणी लायलें आनी संवारक दूत तांकां सांडून मुखार वेता आनी फारोआ रायाच्या कुटुंबाच्यांक ह्या मालगाड्यांक लगड काडटा, संहार करता. मोगाचे भाव भयणीनो, कशें हें पास्क आचरण करी जई, कशें हें संभ्रम आचरण करी जई म्हणल्या विशयांत ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. आनी हाचे गरजेचें कितें म्हळ्यार ताच्या 11 उतरां ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून येतलो. सर्वेस्पर सांगता पळय, हांव म्हळ्यार सर्वेस्परूच तुमचे मदें विस्मिता करतलो, तुमकां सांबाळून व्हरतलो, तुमकां राखतलो. हांव तुमचे मदें विस्मिता करतलो. त्या राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून येतलो आनी इजिप्ताचे हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनशाक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर तुमी वस्ती करता ती घरां दाखोवंक दिवंक शेळयेचे रगत एक कुणा जातलें. शेळयेचे रगत एक कुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. इजिप्ता वयर कर्ग आयलें आनी त्या कर्गात हांव देवान इस्रायल पोरजेक राखलें. हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानात एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततींतल्यान संतती पर्यंत उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. त्या खातीर हो एक दीस संभ्रम असो, कित्याक तुमकां देवान राखून व्हेलें आनी बडोवन फाराव्या रायाच्या अधिकारा काळांत तुमकां ताणें सुटका दिली. फाराव्या राय खंयच्याक भियेन वतलो, निमाणें ताणें भियेजय पडलें. देवाची सकत थसलीस. आनी हेच्या अंतर्गितान आमी आयकता ते अंतर्गिताचे श्लोक कोरिंगरांत हांव काडले जावन आसा. आमी अर्गांनीन सेवता ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आनी किर्तन 116 आमकां सांगता, कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या बरेपणाक. चडवणेक अर्गांनीची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार तुज्या भक्ताचें मरण भोव स्वादीक. पळया, सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर तुज्या साकर दिसो पोत म्हज्यो सांटली तुवें मोडून उडयल्याय, म्हळ्यार तुवें म्हाका सुडका दिल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. हांव सर्वेस्पराक काल्तिमान घालतलो, विधेयी जातलो. हाच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी मागीर या तिसऱ्या वाचप
वांजेला मेनी आळया एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा जेजू. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. पयल्यान आमी सगळे जेजू युकारिस्त घडटा आनी ह्या जागे संस्करणाचे आज तो घडता आनी तशेंच सेवेक मोगाच्या सेवेक तो आपोवणें दिता. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां जेजून एक देख दिल्या. आमकां दुसरे आदर्श कोणाचेच नाका. जेजून आमकां देख दिल्या. कशी देख दिल्या म्हळ्यार तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू. मोगाच्या भाव भयणीनो पास्का परबेच्या आदी जेजू हो संवसार सांडून वेच्या पयलें संपूर्ण तरान ताणें शिसांचो मोग करून दाखयलो. त्या खातीर आज आमी गायता जेजून आपल्या शिसांचो मोग केलो अखेर पर्यान. मेजार तावन उठोवन घेतलो तुवालो ताणें हातान ओतलें उदक आयदनाक धुवंक लागलो पांय शिसांचे आपल्याच हातांत. पळया एका साकरान करचें काम सोम्यान केलें. त्या खातीर हांगा कोणी ह्या संवसारांत कोणा वयरी अधिकार सोलोवंक येवनात. बगार कशें सुम्यान आमकां दाखयलें मोगा बरीत सेवा, मोगाच्या स्पिरितान भरलेली सेवा, मोगा बरीत जिणेची सेवा आमी ती करूंक आसा. आनी थंय आसल्या शिसांक तें समजोवंक ना. तातूंय पेद्रूक तें समजोवंक ना. त्या खातीर पेद्रू सांगता म्हजे पांय धुवंक हांव सोडिना. कित्याक ताका तें समजोवंक जावंक ना. पूण जेजू सांगता पांय धुवंक सोडिनाय जाल्यार म्हजे थंय तुका वांटो आसचो ना. आनी तो सांगता सगळोच म्हाका धू सोम्या. ताका समजना दिसता. पूण जेजू सांगता कोण नितळ आसा ताजे पांय मात धुल्यार पुरो. म्हळ्यार कितें नितळ म्हळ्यार बैल्यान न्ही बगार अंतस्कर नितळ आसा. जुदासाचे अंतस्कर नितळ नासलें आनी त्या खातीर जुदास थंय फुडकिऱ्या भावार्थान तो थंय बसता. फुडकिऱ्या एका अंतस्करणान तो बसता. कपटपणान तो बसता. आनी जेजू त्या खातीर सांगता तुमी सक्कड नितळ नात. तर आज हें उतर तो आमकांय सांगता बाबा भयणी तुमी सक्कड नितळ नात. नितळ नातलें जिवीत म्हळ्यार अनिस्कळपणान जिवचें, अनैतीकपणान जिवचें. ह्या संवसाराच्या वडण्यांनी बुलोवण्यांनी वायट वडण्यांनी सवयांनी मेतेर जावन जिवचें. तर आमी आज त्या निमाणे ब्रेस्तार वेताना आमकांय तुमी सांगात तुमी सक्कड नितळ नात. नितळ नात जाल्यार पश्चातापावन सुटाव्या कुमसार जावन नितळ जावंक आमकां देवान ह्या भाग्यवंताप्त्यान अवकाश दिला. त्या खातीर मग अशें भाव भयणीन आमचे अंतस्कर नितळ जेजू आज आमकां नितळ करता. त्या खातीर तो कितें सांगता पांय धुवन जाल्या उपरांत तो सांगता हांवें कितें केलें तुमकां समजलें मू. न्हीद जावन तांकां समजोवचें की शॉक जालो. कित्याक शॉक जालो की म्हळ्यार तांणी हें केदींच चिंतूंक ना मतींत आपणोचो सोमी अशें करतलो म्हणून. तांणी जेजूक एका जाग्यार दवरलो. पूण जेजू काल्तिमान घालता बापाच्या कुशेक. जेजू कालतो जाता आनी कालतो जावन कालत्यापणाची सेवा मोगान कशी करची तें तो दाखयता. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात सारकें. कित्याक हांव कोरोसू मेस्त्री कोरोसू सोमी. पण जेजू समार्या स्त्रियेक सांगता हांव सुतो येवचो आसलो. कुरड्याक नव्या अवस्वरांत आमी वाचलें या आमच्या करेजमाच्या काळार आयताराच्या वाचप. जेजू सांगता तुजी पिडा देवाच्या महिमे खातीर आयल्या आनी हांव सुतो म्हूण सांगता. आनी आज जेजू तांकां सांगता हांव कोरोस मेस्त्री आय एम युअर टिचर आनी हांव तुमचो सोमी आय एम युअर लॉर्ड. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचय. आज तुमच्या इगर्जेंत पांय धुवची सेरेमनी करता. ती एक सेरेमनी मात्र न्ही. तो ताच्या मिसावांत कितल्या जाणांची दुकां पुसता, मागणी दिता, पिडेस्तांक भेट करता, पिडेस्तांक पवित्र येवकारीस्त हाडून येता, सांत्वन दिता, कुटुंबां पवित्रत्वेच्या सक्तेन देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवचे बरी तो पळयता. केवळ आज जावं करो जेजून केले ते सांकेतीक रुपे मी करता.
पण आमच्या जिवितांत एक याद जावन हर एक दीस आमी ती दुकां पुसूंक आसात, पांय धुवंक आसात, म्हळ्यार आमी कालतेपणान मोगाची सेवा आमी करूंक आसा. वय मोगाच्यो भाव भयणीनो, हांवें तुमकां केल्ले बरेच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. आज आमी कोणी वर्ती न्ही, सुमी जावन आसा तो वर्तो. तर आज आमी आमच्या ह्या जाका खातीर मागता आसतना ह्या मोगाच्या सेवेंत आमी जिवोवच्या खातीर जेजून आमकां येवकारिस्त घडलो आनी तो येवकारिस्त जालो. त्या खातीर आयच्या दुसऱ्या वाचपाक हांव तुमकां आपण व्हरता सा पाऊल माथेवान, मार्कान तशेंच लुकान बरयलेल्या तिनी वांजेलांत आसचे येवकारिस्ताची शिकवण आमकां दिता. 11वा अवसवर पयल्या कोरिंथांकां बरयलें पत्र 23:26. जे कितें सुमया लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सुमया जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही कॉन्सेक्राराची उतरां ह्या जाग सांगतना तो उंडो उंडो जावन उरना, क्रिस्ताची कोड जाता. ही म्हजी कोड तुमच्या पासो दिवची हे म्हज्या उगडास आकारा. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकलो नवो सल्लो, जितल्या फावटी ती तुमी पियेतात तितल्या फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. म्हळ्यार आमी हर एक फावटी येवकारिस्त आचरण करतना सुमी थंय करोस हजार जाता त्या उंड्यात आनी त्या वायनांत, म्हणजे ताची कोड आनी रगत आमकां दिता, ती आमकां सस्तेक जिविताक व्हरून पायता. कित्याक जितल्या फावटी तुमी उंडो खातात, एक हाल्स पियेतात, तितल्या फावटी सुमेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्या. त्या खातीर आमी सांगता जेजू मेलो, जेजू जिवान जाला, जेजू नव्यान येतलो. वय मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमी ह्या पास्काच्या त्रिदुमावाक पांय तेंकला. ओ निमाणो सुमयेच्या जेवणाचो संभ्रम, निमाणे जेवणाचो संभ्रम आमी आचरण करता. तर आज आमी मागया पवित्र सभे खातीर, बापा साहेबा खातीर, ह्या जागा खातीर. आयच्या दिसांनी देव कोणी उणें जावन येते आसात. ह्या जागांनी खरी तांचे जिवीत भावार्थान जियोंक, सुमयेच्या आपोवडे प्रमाणे जियोंक जाय जाल्ली कृपा, बोड, घटाय देव तांकां फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. आमकां साक्रामेंत दिल्ल्या, आमकां एका न्हय एका रितीन आमच्या दुकां पुसुल्ल्या, मजत केल्ल्या सर ह्या जागा खातीर आमी मागया. आनी आमी आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायान, आमच्या संघटनांनी, संघ संस्थांनी, आयोगांनी, आमच्या DSCCंत आमकां दिल्ल्या पिरगजीच्या मिसावांत आमी मोगाची सेवा आमी करया. एकामेकाची जतन आमी घेवया. आमीच आनी एक क्रिस्त म्हणजे येवकारिस्त जावया. कशें क्रिस्तान आपणाक कसो मोडून दिलो, आज आमी क्रिस्ताच्या मोगा खातीर त्याच सेवेन आमकां आमी मोडून दिवंक आसा, त्याग करूंक म्हणजे सॅक्रिफायस करूंक आसा. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा आमी देवाक अर्गां दिवया. हो निमाणो ब्रेस्तार आमकां पळोवंक फावो केल्लो देव वर्तो जावन आसा. आनी आज विशेष मापान ही लितुर्जी आमी संभ्रमतना सगळ्या पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभेन फूड करचें, हर एक समस्ये खातीर आमी मागया. जो ह्या दिसांनी फोटीपण, मतांतलेपण, भयोत्पादन हें सगळें आमी आक्रमण पळयता. तर सुमी बुडोवन जावन आमच्या सवे रावों दी. आमची कुटुंबां पवित्र येवकारिस्तांतय भवात केंद्रीकृत करून सुमयाक साक्ष जावन जियोवन दिता. आमच्या कुटुंबान जे कितें उणें पडलां सुमी भरती करून दिवं दी. हर एका DSCCचेर, DSCCच्या लोकांचेर, गोवड्याचेर, मणियारांचेर, रिलिजियस भावभावडांचेर आशिर्वाद घालूं दी. ज्या DSCCन गोवळी नात, देव बरे गोवळी थंय फावो करूं दी. आनी की चड आनी चड आपोवणी आमच्या कुटुंबांत तावन तो विसून काडूं दी. आनी अशें सुमयाक साक जावन जिवचे बाग सुमी आमकां फावो करूं दी म्हणून आयच्या सुमयेच्या निमाण्या जेवणाचे संभ्रमतना आमी मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगळापदी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. ह्या सुमयेच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आमी संभ्रमच्या वक्ता ही वाचपा आमी आयकली. आज संजेर आमी मिसाक वेता आसतना आमकां एकल्यान तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या ह्या जागा खातीर मागूंक, येवकारिस्तीक भावार्थान आमी जियोंक, तशेंच सेवेद्वारी मोगाची सेवा करूंक आमकां कृपा तूं फावो कर. आमचे अस्कत कांय बक्षी आमच्या पवित्र सभेचे तुजे आशिर्वाद देवन येवं दी. सुमया तुज्या रक्तान तूं आमकां दूद नितळ करताय.
कशे शिलेचे रगत दरवाट्यार पळयत संहारक दूत सोडून गेलो गी जेजूच्या अमोलीक रगत आमकां सुटकेचे आशीर्वाद हाडून दी. आमच्या रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी सदांनी आमच्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंडाचेर आशीर्वाद घालून दी. जेजूच्या नांवान आमकां जैत मेळून दी. जेजू उतरान आमकां भलायकी मेळून दी. जेजूच्या रक्तान आमकां सुटका मेळून दी. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. जेजू क्रिस्ताच्या नावान हांव मागतां. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजू शिवमोगा दिएसीस म्हज्या खातीर म्हज्या ह्या जाकी मिसांवा खातीर जिविता खातीर सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर आनी आमच्या दिएसीस शिवमोगा खातीर तुमी मागा. म्हणजे प्रस्तुत प्रगतीच्या मिसांवा खातीर तुमी मागा आनी की चड आनी चड सुम्या खातीर वावरूंक चड आनी चड देवपूण आमकां मेळोवन दित आनी ह्या जाग पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूची सुवार्ता परगट करून धैर्यान मुखार सरोन दीत म्हणून आमी मागया. आमेन. जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमच्या व्हॉट्सअपार या फेसबुकार या तुमच्या सामाजीक अंतरजाळार तुमी मुखार करा आनी हो संदेश वांटून घेया. देव बरें करूं.